आज सिंपल जावन आशिल्लें तशी भारी टेस्टी जावन आशिल्लें जेवण कुवाळ्या गिरा कडी आनी कुवाळ्या साल्लीचे बटाट घालून उपकरी एक्का पशी एक भारी टेस्टी तशी कोर्चाकय ಒಟ್ಟು पंपान निमिष पूरक टाइम असल सिंपल रेसिपी साक मिगेल षड्रसा कुकिंग चैनल कोण पळ सब्सक्राइब करनी तानी पूरा जनांनी सब्सक्राइब कोरका तुमगेल फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्सांक सांगका तशीच लाईक शेअर कमेंट कोरका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान भितरी शेअर कोरका. आता हे सिंपल जावन आशिल्ली रेसिपी कशी करची म्हणून पळया. आता मी कुवाळे कसले रांदयेक हाडले म्हणलें की ते शिनून जेतना आमकां ताजी गीर मेळटा ते कुवाळ्या गिरान आमकां मस्त बग पुरो करूं जाता. कुवाळ्या गिरा सुरनळी ते आजी पशी फूड घाला मिगेल चॅनलान तूं ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान भितर दिता. कोणेय जाय जाल्यार चेक करून पळयात. आता आज आमी गिराची तांबळ पळया. गीर शिंदिल्लो सपूर शिनून दवरचो अशें पळय. एक अर्द चमचे तूप ऊन करचें. तूप घाल काका. तूप ऊन जालें कुटलें ताका एक अर्द चमचे जीर पटपटाचे आनी हे सपूर शिनून दवरलेलो गीरू ताजे ओटू एक तिखसाणें जावका जाल्यार तितली तरणे मिरसांग हे तुपान भितर ऊन जाल्यार तुपान तो लायकोन बावोवन घेवचें. एक 2 निमिष चाळतना तें गीर शिजून येता आनी हाका जावका इतली सोय तांबळ वांटूच्याक एक 2 चमचे सोय. आमकां चड तांबळ जावका जाल्यार चड सोय घाल्या जाल्यार एक 2 चमचे सोय आनी वांटून आमी भाजून दवरलेलो तो गिरू तर्ण मिरसांग ते प्रास पळायची ते मिक्सचर घालचें आनी ताका एक चूर मीठ घालचें आनी नया वांटून एक तोपां काडचें. आनी हाका आमी तें मिक्सर आयदन धुवन उदक घालयत आमकां तांबळ कितली जावका क्वॉन्टिटी तितलें उदक घालून पातळ करून घेवचें आनी हें खतखताचें दवरचें. हाका मस्त खतखत आनी हाडचें ना पळय तें आतां सम मिक्स करून घेवन आतां मीठ जावका जाल्यार आतां थोडें मीठ घालयत आनी आमी आतां ताक घालूं आसा. दही घालचें न्हय ताकाची की दाट ताक घालचें पळय. आतां एक चूर मीठ उणशी दिसता म्हाका मीठ घालें आनी आतां एक अर्द मुकाल ग्लास ताक घालें आनी खतखतात नाका फुग्गो हांव पयशे फूड सांगला कडी तांबळी पुरा करतना जस्ट एक फुग्ग आयल्या जाल्यार खतखत आयल्यार तें बेतून ताजी टेस्ट वता. आतां एक चूर फुग्ग आयले कुटलें बंद करचें आनी हाका जावका एक फण्ण तशी नारलेल तेल की तूप की हून करचें आनी सासम आनी जिरे 2 जिरे आनी एक चूर हिंगा पिट्टी आनी 2 सुकी मिरसांग हें घालचें न्ही पटपटान न्हू लायकोन भाजून घेवचें फण्ण आनी 2 करबेवूय घालच्यो जालें आमगेलें फण्ण रेडी जालें. हें फण्ण काडून न्हू ते तांबळे वयर घाल्यार टेस्टी जावन आशिल्लें सिंपल तांबळ्यांक रेडी जाली. पूरा जनाक बारी इश्ट जाती इता म्हळ्यार तितली रुची हाका. तें एक तुपान तो नारलेलें तें हाजें कुवाळ्याचें गिरस पळय ताजी टेस्ट विंगड. आतां आमी साली कांड दवरला तावळी ते साल्लीची उपकर करया. साल आनी बटाट घालून साल मात शिंदितना सपूर शिनून घेवका. तशी कुवाळे ते धवे कुवाळ म्हळ्यार पळय ते गोब्बोर म्हणटा ताका आमी. गोब्बोर येयले कुवाळ जाल्यार तितलें लायक जायना. चिकपाची आशिल्ली कुवाळां साल तर न्ही आसता ती सपूर शिनून घेवची आनी एक कुकरां भितर एक 2 चमचे नारलेलें तेल हून करून सासम पटपटान ताका जावका जाल्यार तितलें सुकी मिरसांग हिंगा पिट्टी घालची आनी सपूर शिनून जाल्यार कुवाळां साल घालची. ताका जावका जाल्यार तितलें 1 की 2 बटाटोय तेवय सपूर शिनून घेवचे हाका घालचें मीठ घालचें आनी एक 4 चमचे सोय आनी ताका एक अर्द कप उदक पापून घेवचें आनी समज चाळून कुकरान 2 सीट काडल्यार लायक एक उपकर रेडी जाल्ली पळय. आमी उड्डोवचे आशिल्ले ते साल्ली ना कितली टेस्टी उपकरी तशी हेल्थाक भारी लायक रिच फायबर आसा हे साल्लीं भितर. हे आतां अशी उपकर पण्ण घालूं इश्ट ना म्हूण जाल्यार साली मात्र कुकरान भितर एक सीट काडून शिजोवन घेवचें आनी बटाटा वटू मागीर उपकर पण्ण घाल्यार जाता कायले पडक्यान तो दोनी लायक जाता. तुमी पूरा जनांनी करून पळोवका ही कुवाळ्या गिरा तांबळी आनी ताका लागीं एक कुवाळा साल आनी बटाट घालून उपकरी सिंपल म्हणलें कोंकणुकाची तितली टेस्ट जाती हें जेवण सिंपल तांबळे आनी उपकरेचें. असल सिंपल रेसिपी साक मिगेल चॅनल पूरा जनांनी सब्सक्राइब कोरका. थँक्यू.